नवे पर्यटक रेंट कॅब, रेंट बाईक आणि हलकी सरकारी वाहना ईव्ही करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली। जानेवारी 2024 सावन सरकारी वाहना ईव्ही करपाचो यत्न करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले। पणजे सुरू आशिल्ले G20 चौथ्या ऊर्जा संक्रमण कृती गटाचे बसके उपरांत ताणे ही घोषणा केली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान G20च्या मेळाव्यात टेक्नॉलॉजी अँड कल्चरल शोकेशीचे उक्तावण केले। त्या उपरांत तो उलयतालो। ट्युरिस्ट टॅक्सी आशिल्ल्या परमीटवाल्यांक 2 व्हीलर भाड्यान दिवपी आणि टॅक्सी भाड्यान दिवप्यांक जून 2024 मेरेन 30% रक्कम ईव्हीत भरची पडटली, सीएमान सांगले। पूण राज्यात मर्यादित प्रमाणात चार्जिंग स्टेशनां आशिल्ल्यान चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चराक चालना मेळटा काय कितें तेवूय पळोवचे पडटले। रिन्युएबल एनर्जी या सगळ्या सेक्टरात आमी ट्रान्सपोर्ट मोबिलिटी रिन्युएबल एनर्जी डिफरंट सोर्सीस हाजेर G20ची मिटींग सुरू आसा। ताज्या रिलेटेड एक्झिबिशन खास करून फॉर द ट्रान्सपोर्ट मोबिलिटी हाज्या खातीर आयचे एक्झिबिशन आशिल्लें। तें एक्झिबिशन इनॉग्रेट करपाक हांव हांगासर आयलो। एक्झिबिशन इनॉग्रेट करता आसतना 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर्स एंड इवन द बसीस स्पेशली ऑन द इलेक्ट्रिकल चार्जिंग, CNG, CBG एंड हायड्रोजन हाजे डिफरंट व्हिकल्स ही मोबिलिटी कशा पद्दतीन ट्रान्सफर जावपाक शकता हाजे लायव्ह एग्जाम्पल्स आनी ताचे बरोबर डेमॉन्स्ट्रेट करपाक डिफरंट व्हिकल्स हांगासर दवरलेले आसा। म्हाका गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आनी विशेश करून यंग भुरग्यांनी ह्यो पळोवच्यो की डिफरंट टायप्स ऑफ व्हिकल्स आमकां ज्यो इलेक्ट्रिकल व्हिकल्स आसा हांगासर पळयता आमी जेन्ना कार्बन इमिशन नेट झिरो करपाचो विचार करता म्हाका दिसता इन फ्युचर आज डिक्लेअर केल्ल्या प्रमाणे फ्रॉम जानेवारी 2024 आमी ऑल टुरिस्ट व्हिकल ज्यो आसा ह्यो अल्टरनेटीव रिसोर्स म्हणजे विदाउट फ्युएल वचपाचो तांचो प्रयत्न हा। इलेक्ट्रिकल चार्जीस जाल्यार CNG हाजेर वचपा खातीर सरकार आपल्या परीन वेगवेगळे प्रयत्न करीत आसा आनी त्या खातीर वेगवेगळे मॉडल्स वेगवेगळ्या टायप्सचे व्हिकल्स इन्क्लुडींग बसीस येवन मुद्दामून पळोवचो आनी खरोखर दीस वन ऑफ द बेस्ट एक्झिबिशन जानेवारी 2024 पासून सरकारी व्हिकल सुद्दां आमी अशा पद्दतीन ईव्ही व्हिकलाचेर वचपाचो आमचो विचार। ईव्ही टॅक्सीचे तुमी उलयताले हय आमी नवीन म्हटल्यार नवीन टॅक्सी ज्यो येतल्यो टुरिस्ट टॅक्सी त्यो ईव्ही येवपाच्यो तो पर्यंत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता। 30% वरता तुमी ते कशें तो मागीर म्हटलं आमी म्हणजे ज्यो एक्झिस्टींग आसा त्यो सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाला उपरांत तेणी स्टेप बाय स्टेप चेंज ओवर करता। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।